मातेवाचे सुवार्तेंत जेजूच्या रूपांतराची बहु स्पष्ट आणि साध्या उतरांनी आणि बहु मांडावळीन विणलेली काणी. सुरवेर आपल्या तेगां शिसांक दोंगरार आपोवन वर्सो जेजू आणि आपल्या शिसां संगीन दोंगरार तावन सकला देवसो जेजूस सुवार्ते पर्वताचे शिखर. कित्याक ह्या दोंगरार सडपा देवपा मदें दोंगरा शिखरार जेजू रूपांतर जाल्लें घडीत विवरिला. सुवार्तेंत दोंगर दैवीक उगडापणाचो जागो आनी अशें दोंगरा उल्लेखाक सरी जावन दोंगरार आज जोगतेपणी दैवीक उगडापण जावच्याक आमचें गुमान वचूंक जाय. विशेष करून दोंगरार शिसांनी पळयल्ल्या गजालींक महत्व दिलां. तेच परी दोंगरार शिसांनी आयकल्ल्या गजालींक तितलेंच महत्व दिवचें पडटा. रूपांतर जाल्ल्या जेजू लागीं मोइजे आनी एलिया उलोवन आसलेलें शीस देखतात. तक्षण सुवार्ता पेद्रोन जेजू लागीं उलयल्लें कुशीक लोटून म्हणले परी खूब पांतावन आयकूंक येवच्या वा उलोवच्या ताळ्याक आमचें गुमान वडटा. दोंगरार आयकल्ल्या गजाली पैकी हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका म्हणलो कुपांतलो ताळो परत दैवीक उगडापणच आटापता. शिसांनी भियेवचें आनी धर्नेर शेवटूचें हो ताळो तांणी आयकल्ल्याचो उपकार आनी तेच परी ह्या दैवीक उगडापणाक प्रतिक्रिया जावंक पावता. ह्या दैवीक उगडापणाचे काणयेक जोगती समाप्त म्हणले परी सुवार्तेगार आमचें गुमान जेजूनच सांगलेल्या उतरांक वडता. जेजू मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात म्हणून शिसांक ताकीद दिवन सांगता. ह्या मुखांत्र आपल्या कश्टा मरणा जिवनपणांत आपली महिमा संपूर्ण जावची तांणी देखतच आपल्या रूपांतरांत अणभव जाल्ले गजालीक साक्ष जावंक चड साध्य जातलें म्हूण जेजू शिकयता. रूपांतरांत निशेवची जेजूच्या कश्टा मरणा जिवनपणाची महिमा सुवार्तेगारान आमकां दिवचें. हाल्लेलुयाचें मीठ पळेवपूच सै.